खंयचे दितले उदकूय ते तयार करतले. त्याच प्रमाण ह्या लोकांची जे गार्बेज आसतली त्या गार्बेजीचें कितें करतले, जे प्रदूषण जातलें ताजें कितें करतले. सरकारान हाजेर सगळ्याचो विचार करून आमकां सस्टेनेबल डिवेलपमेंट जाय आनी हो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट सरकारान करचो म्हणून असले जी कलमां आसा जी गोंयच्या भुंयेचेर अत्याचार करता म्हणजेच गोंयच्या लोकांचेरूय अत्याचार करता अशी कलमां काडून उडोवपाची गरज आसा. ताई तुमी खरो गोंयकार म्हणलो, आयज परिस्थिती अशी आयला की खरो गोंयकार कोण हें डेफिनेशन दिवचें पडटा. ह्या गजाली कडेन कशे तरेन पळयता तुमी? कारण जेन्ना आमी आतां खरो गोंयकार म्हणटा, मूळ गोंयकार म्हणटा तेन्ना भितर घालतात. आमी आतां भारतान आसा म्हणटकच सगळ्या भारतांतल्या लोकांनी हांगा येवन ते रावपाक शकता. कित्याक आमी मुंबय रावता, आमी दिल्लीक रावता, आमचे लोक सगळे कुवेत वता, आमचे लोक इंग्लंडाक वता, हाज्या बद्दल प्रस्न ना. पूण गोंय राज्याक तांकां हांगा घरां बांदून रावपाक सस्टेन करपाक ती कॅपॅसिटी आसा? आमकां ती कॅपॅसिटी ना. आमी दोंगर मारता. दोंगरा वयली जर झाडां मारली आसत, स्पेशली वेस्टर्न घाट तुका सांगता, जाल्यार सावथ वेस्ट मॉन्सून पळय जे आडायतात वेस्टर्न घाटाचेर आनी आमकां पावस मेळटा तो पावसूय मेळचो ना. जर तो पावस मेळना आसत उदक खंयचें मेळटलें? म्हणटकच गोंयकार आनी भायलो हो प्रस्न ना. पूण गोंयांत गरज नासतना ही पळय जी घरां येता ती बांदपाची गरज ना. आनी म्हणून ते बांदतना कायदे मोडून ती घरां बांदपाक दिवपाची गरज ना. कोणेंय घरां बांदची, कोणेंय कितें करचें, पूण विचार हो जावं जाय की आमचे कडेन तितकें करपाक कॅपॅसिटी आसा काय ना. आमी उदक दिवपाक शकता, पोल्युशन फ्री वारें दिवपाक शकता ना, गार्बेज मेंटेन करूंक शकता ना. हाजी पयलीं तयारी करात आनी मागीर परमिशनां दियात. उठ परमिशनां दिली म्हणून जायना. गोंयची आयडेंटिटी दवरात. म्हाका एका पत्रकारान विचारलें, तुवें पोर्तुगीजाच्या वेळचें गोंय पळयलां, पोर्तुगीजाच्या वेळची पणजी पळयल्या आनी थंय त्या वेळच्या आनी आतां तुका कितें फरक दिसता? हांवें सांगलें हांव उलयना. हांव कोणा कडेन झगडूं. त्या वेळची जे बिल्डिंगो आशिल्ल्यो थंय ही बिल्डींग एक आनी ही एक बिल्डींग आसली जाल्यार मदीं स्टॉम वॉटर म्हणजे उदक वचपाचें व्हाळ आशिल्लें. आतां ते व्हाळ नाच जाल्या. म्हणजे हे कायदे असले आमकां नाका. आमकां तें सुंदर गोंय जाय. पूण सुंदर गोंय जाय त्याच बरोबर आमी सगळ्यांक सांबाळूनय घेवंक जाय. पूण ते करतना गोंयची वाट लागूंक मॅडम, आतां विरेशाची कंडिशन, हेल्थ कंडिशन सामकी बिकट जायत आसा. तुमकां कितें दिसता की ताणें आतां ताणें कितें करचें हो ताचो प्रस्न. तें पळोवन खूब वायट दिसता. विरेशाचें कंडिशन आसा पळय तातूंत सरकाराक दया येवंक जाय. म्हाका आयली म्हणून जायना. सरकारान ताजेर विचार करूंक जाय. ही ताजी जबाबदारी सरकाराचेर आसा. ना सरकाराक समज दया येना जाल्यार सरकार उलट तेजेर FIR घालता. सरकाराक दिवपाक हय तुका हाचो विचार सरकारान करूंक जाय. जो मुख्यमंत्री आसता तो सगळ्यांचोच मुख्यमंत्री. सगळ्यांचें संरक्षण ताणें करूंक जाय. ताणें कितें गुन्हो केल्लो ना. गुन्हो केल्लो जाल्यार ताका बाबा FIR घालता ताका रोड्यार घालता तशें करूं ना. तेन्ना सरकारान ताचो समंजसपणान विचार करून एक निर्णय घेवंक जाय. बरें, थँक्यू.